आदलो मंत्री बाबू आजगांवकारान मार्केटवाल्या बरोबर मडगांव पालिकेचेर मोर्चा काडिल्लो। बऱ्याच बोवाळा उपरांत तांच्यांनी नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्याची भेट घेतली। बाजारांतलें अतिक्रमण काडून उडयात, नितळसाण सांबाळा, बेकायदेशीरपणां थांबयात तशेंच भायल्यान येवपी फुलांच्या विक्रीचेर बंदी घाला अश्यो तांच्यांनी मागण्यो केल्यो। तशेंच बाजारांत भायल्यान येवपी तांबडी भाजी विकपाक दिवची न्हय म्हण बाबू आजगांवकार उलयला। मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान शिष्टमंडळाचें आयकून जी कितें बेकायदेशीरपणां आसा ताचेर कारवाय करपाचें उतर दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही खास आयिल्ले आमची ज्यो मागणी आसात त्यो म्युनिसिपालिटी आनी एप्लिकेशन दिल्यार सुद्दां करूंक जाता। विचारपा खातीर आमी जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन आयले आमी म्युनिसिपालिटीक टॅक्स फारीक करता। म्युनिसिपालिटीन आमची सेवा करपाची आसता, आमकां फॅसिलिटी दिवपाची आसता, पण हे म्युनिसिपालिटीनच नासलेले। चेअरपर्सनूय नासलो, चीफ ऑफिसरूय नासलो। मागीर आमच्या म्युनिसिपालिटीन सगळ्यांनी काम केलं की आमी बसपाचें जो पर्यंत येयना तो आयले, आमची गाराणी आयकली, काही प्रमाणात सॉल्व केली। आज मेजर प्रश्न म्हणटा तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो सोपो आज म्युनिसिपालिटीन दिला ताका एग्रीमेंट कसो केला हे अजून खबर ना, त्याची कॉपी मागल्या। आज आम्ही म्हणतात की सोपो प्लेयर जो आहा, जे सोप्या लिस्टार आहात त्याचे पैसे घेवपाचे असतात। ना सकाळी किती येता फिश येता आणि किती येतात त्यांचे सोपो घेवपाचे असतात। हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात। आणि ते बेकायदेशीर किती तुमुलदाता मुखार बसतात लोक सांचे 50-60 लोक। आता बेकायदेशीर ते बसता असताना सोपो आपलो 50 रुपयाचो घेऊन मेळटलो। आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात आता तुम्ही बसपाकूय ताका दियात। म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी मागता, कारण ह्या लोकांचे पैसे घेवपाचो म्युनिसिपालिटीक रायट ना। म्युनिसिपालिटीक रायट दिया, जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात ताका बसपाकूय संदी दिया। ताका बसपाची संदी ना, पैसे घेतात चल्ले, हे जावपा जायना। तशेंच आमची जी कामां पेंडींग आसात म्युनिसिपालिटीची, शेड आसा ती शेड अर्धवट करून केल्या, अर्धवट करूंकूच ना। तर आम्ही आमचे अनिता आजगांवकर काउन्सिलर हाणें रेझोल्युशन घेतलें, रेझोल्युशन थंय पास जालें। इतल्यान ताका आमदाराचो फोन आयलो की आपूण सुदारल्यान तें काम करता म्हणून। आता म्युनिसिपालिटी कोण आमदार चलयता काय म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन चलयता? काउन्सिलान घेतलेल्या रेझोल्युशन ते घेवपाचें ते इम्प्लिमेंट करया। ताका सुडाक कितें इम्प्रुवमेंट करपा जाय करून दी। आमी ताका ना म्हणटा तोय न्हिदोनूच आमच्या तोय काम कर, पण तेंचें काम ताजें करून दी, तेजे बद्दल आमचो दुबाव काय ना। पण जे रेझोल्युशन घेऊन जे म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जाता ते करपाचें काम चेअरमॅनाच्यान केलें काय। दुसरे टायम्स कामां ते अर्धवट सोडून गेले। तिसरे तुजे जे म्युनिसिपालिटीचे सोपो प्लेयर आसा, जे सोपो लिस्ट आसा त्या म्युनिसिपालिटी कडेन आसा, आणि ते म्युनिसिपालिटीचे सोपो लिस्ट जे कोण आसा ते ट्रान्सफर करपाक मागता, तेजे 50,000 रुपया घेताले आणि ते ट्रान्सफर करताले। आता काही दिसांनी ते बंद जालां। कित्याक बंद जालां कांय खबर ना। लिस्टाची दुकानां दिल्ली तेजे थंय DMA कडेन हें चलता पूण म्हाका खबर आहा, तेंचें डिस्कशन चलता। सोपो प्लेयराचे लिस्टाचे नाच, सोपो प्लेयर जे आहा तेजे ट्रान्सफर जाता आणि केला। आता ते बंद पडल्या। दुसरे तांबडी जी भाजी आहा, तांबडी भाजी जे आमचे गोंयकार ते पीक करतात थंय शेतांनी, आमचे गोंयकार ST लोक। कारण माझ्या मार्केटात तो एक जो भाग जो आसा, जो फुडलो भाग आहा गांधी मार्केटची फुडली जागा ती ST खातीर रिजर्व आहा, सगळी ST लोकां खातीर। थंय कोणूच भायर येवन बसूं शकना, तो तांकां आमी दवरला। आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयता ती थंय भाजी मेळटा। आता कर्नाटकाचे लोक घेवन तांबडी भाजी विकतात कर्नाटकाची, ती तांबडी भाजी आमी तेजेर बंदी घातल्या, ती तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची न्ही। तांबडी भाजी सिर्फ गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजी मार्केटात येता, आणि तेंच्यांनी एग्रीड केला बाबा आमी ती हाडना, दुसरी भाजी सगळ्यांक। दुसरे लाईट कनेक्शन जे आसा ते कनेक्शन आमी इंडिव्हिज्युअल मारले आणि सगळ्यांक मेळ्ळे।
काही लोकांनी मागल्या त्यांची स्टॉप केला. कित्या खातीर केला काय खबर ना. इंडिव्हिज्युअल लाईट दिवपाक कौन्सिलान ठराव बिराव सगळे घेतलेले आणि पॉवर चीफ ऑफिसराक दिले. पण ते कित्याक सजयतात ते कळना. त्याच्या खातीर एक जाम विचारपाक आमी आयले. आणि तशेंच आमी मागला जे सोपेन जे कॉन्ट्रॅक्ट आहा तेजी कॉपी मागल्या एग्रीमेंटाची. ती कॉपी आमकां मेळटा. दुसरें गांधी मार्केटाचे टॉयलेट झिरो थंय भितर वचपाचें ना बायलांनी. ही परिस्थिती जाली. टॉयलेट नंबर 1 करपाचें. चीफ ऑफिसरान म्हाका आश्वासन दिला की बाबू आपण एक कामां फटाफट करतो. आणि आज नवो चीफ ऑफिसर आयला. बरो चीफ ऑफिसर आयला आणि चेअरमनय बरो आहा. काय प्रॉब्लेम डिसिप्लिन तो काडून दुखलता आमदाराचें तें जावपाक जायना. तेजें काम तेणें करपाक आणि तो करतलो अशी म्हाका आशा.